वर्साचो सादो काळ 8वें सातोलें सोनवार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 11 ओळी 27 ते 33. जेजू आनी शीस परतून जेरुजाल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरान भोंवता आसतना मुखेल याजनीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सुरशी आयले आनी तांणी ताका म्हटलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका स्वत्याक कोणी दिल्या? जेजून तांकां म्हटलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुआवान स्नान स्वर्गार थावन की मनशां थावन आयलोलें? जुआवाचें स्नान स्वर्गार थावन की मनशां थावन आयलेलें? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर चिंतूंक लागले. स्वर्गार थावन अशें आमी म्हणू जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सत मानले ना? पूण मनशां थावन अशें आमी म्हणूंक आमकां ताकद येत? ते लोकांक भियेत जाले, कित्याक सगळो लोक जुआव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हटलें, आमी नकळत. आनी जेजून तांकां म्हटलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान मुखेल याजनीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे जेजूशी येवन ताका विचारतात की कसल्या अधिकारान तो आपलें कार्य करता. ताका स्वत्याक कोणी दिली अशें ते विचारतात. जेजून आपलो अधिकार सदांच दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत वापरला. आमच्या समाजान आमी आमचे अधिकार लोकांचे सेवे पासत, लोकांच्या बरेपणा पासत वापरता गाय. देवान दिलेलो अधिकार दुसऱ्यांचे पाड घालूंक न्हय, बगर समाज बांदून दिलेलो आसा. आमकां दिलेल्या अधिकारा वरवीं आमी आमच्या कुटुंबान, वावराच्या जाग्यार, समाजान आनी पवित्र सभेन देखीची जावं दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक देव बापाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आमेन.